नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परबामणकर. आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांत पयलीं नजर मारुया हेडलायन्साचेर. गोंयांत चल्ला जिल्लो पंचायत वेंचणुकेचो बोवाळ. उमेदवारीची दुसरी वळेरी आनी युती विशीं आयज जातलो निमणो निर्णय, सांगता काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर. भाजपान पेडणे तोरशा दवरिल्ल्या उमेदवाराचेर आदलो उपमुख्यमंत्री बाबू आसगांवकाराची नाराजी. बाबून केलो स्वतंत्र उमेदवार जाहीर. हांवें फक्त भाजपाची चूक दाखयला, धोका दिवप म्हाज्या रक्तांत ना, सांगता बाबू. रेव्होल्युशनरी गोवन्साची झेडपी वेंचणुकेची पयली वळेरी जाहीर. हणजुणा, सांताक्रूज आनी शिरोडा मतदारसंघात वेंचणूक लडोवपाची अलायन्सान केल्ली मागणी. युती विशीं उलोवप करिनासतना आरजीपीन वळेरी केली जाहीर. सुत्रांची म्हायती. थिये वाठारात कार आनी मोटरसायकली मदीं भिरांकूळ अपघात. अपघातात मोटरसायकल चालकाक गंभीर दुखापत. कोलवाळे पुलिशेन केलो अपघाताचो पंचनामो. वासंतीक आयिल्लें मरण हें सैमीक न्हय जाल्यार हो घातपात. गाकुवेद आनी हेर समाज वावुरप्यांनी उक्तायला दुबाव. आयतारा वासंतीच्या घरा कडल्यान दिवचल पुलीस स्टेशना मेरेन व्हरतले मोर्चा दिल्या शिटकावणी. राज्यांत फाटल्या 5 वर्सांत 891 भुरग्यांनी सोडली शाळा. 374 किशोरवयीन चलयांचो आस्पाव. केंद्रीय बायलां आनी बालकल्याण राज्यमंत्री सावित्री ठाकुरान राज्यसभेत दिल्ल्या लेखी प्रश्नाच्या जापेंतल्यान म्हायती उक्ताडात. आनी आतां खबरो विस्तारांत. गोंयांत सध्या जिल्लो पंचायत वेंचणुकेचो बरोच बोवाळ चल्ला. 20 डिसेंबराक जावपी वेंचणुके खातीर सगळ्यांत पयलीं आप पक्षान उमेदवारी जाहीर करपाक सुरवात केल्ली. आचारसंहिता लागू जाल्या उपरांत सत्तेत आशिल्ल्या भाजपान सेगीत 4 वळेरींनी 40 उमेदवार जाहीर केले. जाल्यार अलायन्सांत आशिल्ली काँग्रेस आनी आरजीपीन 22 उमेदवारांची वळेरी जाहीर केल्या. मजगतीं गोवा फॉरवर्डान आजून मेरेन उमेदवारांची वळेरी जाहीर करूंक ना, मात्र प्रचाराक नेटान सुरवात केल्या. पूण प्रश्न उप्रासता तो ह्या राजकीय घडामोडी उपरांत जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर विरोधी पक्षांचे जैत जातले काय हे महागठबंधनातले केस्तांवदी कोफुसांव अशेंच चालू उरतले आनी हाचो परिणाम वेंचणुकेचेर जातलो काय ना ही चिंतपा सारकी गजाल आसा. गोंयांत सध्या जिल्लो पंचायत वेंचणुकेचो बरोच बोवाळ चल्ला. 20 डिसेंबराक जावपी वेंचणुके खातीर सत्तेत आशिल्ली भाजपा विरोधी पक्षाच्या सदांच एक पावल फुडें आसात अशें म्हणपाक अतिताय जावचें ना. भाजपान जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर 50 उमेदवारां मदले 40 उमेदवारांच्या नांवांची वळेरी जाहीर केल्या आनी 2 उमेदवार पक्षा कडल्यान जाहीर जावपाच्या मार्गार आसा. मोर्जे, कवळे आनी वेलिंग प्रियोळ हे 3 मतदारसंघ मोगोवपाक दिला, जाल्यार 7 मतदारसंघात भाजपा अपक्षांक तेंको दितली. सध्या भाजपाचोच नेटान प्रचार सुरू आसा. मुख्यमंत्र्यान तर आतांच दक्षिणेत आनी उत्तरेत फकत कमळच फुलपाची भविष्यवाणी लेगीत केल्या. पूण आतां ही भविष्यवाणी कितले मेरेन खरी थारतली हो येता तो वेळच सांगतलो. भाजपाक हारोवपा खातीर काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आनी आरजीपी जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर एकठांय आयले. सध्या अलायन्सांत आशिल्ली काँग्रेस आनी आरजीपीन 22 उमेदवारांची वळेरी जाहीर केल्या. गोवा फॉरवर्डान मात आपली वळेरी जाहीर करूंक ना, पूण प्रचाराचो नाल मात नेटान फोडला. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान आपल्या जिल्लो पंचायत वेंचणुकेच्या उमेदवाराची पयली वळेरी भाजपाक हारोवपा खातीर काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आनी आरजीपी जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर एकठांय आयले. सध्या अलायन्सांत आशिल्ली काँग्रेस आनी आरजीपीन 22 उमेदवारांची वळेरी जाहीर केल्या. गोवा फॉरवर्डान मात आपली वळेरी जाहीर करूंक ना, पूण प्रचाराचो नाल मात नेटान फोडला. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान आपल्या जिल्लो पंचायत वेंचणुकेच्या उमेदवाराची पयली वळेरी जाहीर करून 12 उमेदवार जाहीर केल्यात. विरोधकांची युती बाबतीत जावपी चर्चा आनी कोफुसांव मजगती ही वळेरी जाहीर जाल्ल्यान राजकीय चर्चेक ओतो आयला. मात सांताक्रूज, हणजुणा ह्यो 2 सिटां काँग्रेस आनी आरजीपीची चर्चा सुरू आशिल्ली. मात शिरोडचे सिटा खातीर गोवा फॉरवर्डान नेटान प्रचार सुरू केला. आतां आरजीपीन 12 वळेरी जाहीर केला. तातूंत ही 3 सिटां आसा. या महागठबंधनाचे आतांच अशें जाल्यार 2027च्या वेंचणुकेत कितें? आता वेळ मेळटा विरोधकांक लोकांची मनां जिखून मतां मेळोवपाचे. तेन्नाच ही कोफुसांवां लोकांचेर वायट छाप सोडटा काय? हो आता प्रत्येक गोंयकारांक प्रश्न सतायता. तरा दत्त जयंती निमतान भाजपान 7 जाल्यार काँग्रेसीच्या एका उमेदवारान अर्ज भरले.
तशेंच 3 अपक्षांनी लेगीत उमेदवारी सादर केली. हाचे पयलीं एका अपक्ष उमेदवारान अर्ज भरला. हाका लागून आयच्या 11 अर्जां सयत जिल्लो पंचायती खातीर वट्ट 12 अर्ज दाखल जाल्ल्याची माहिती राज्य वेंचणूक आयोगान दिली. मजगती जी दुसरी वळेरी येतली तातूंतच अलायन्स एकठांय येतले काय ना हाचो निष्कर्श लागतलो अशें काँग्रेसीच्या अमित पाटकरान सांगला. जाल्यार गोवा फॉरवर्डाचो विजय सरदेसाय तर सारको मौन आसा. एके वाटेन आपाच्या अमित पालेकारान आमी अलायन्सात वचूंक ना ते बरे जाले अशें सांगला. जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर फकत 17 दीस उरल्यात, पूण गोंयांत सध्या कही खुशी कही गम पळोवपाक मेळटा. भाजपात लेगीत कांय नवे उमेदवार पळोवपाक मेळिल्ल्यान आनी आदल्या उमेदवारांक तिकेट दिवंक नाशिल्ल्यान थोड्यांच्या तोंडार काळोख पडून तांच्यांनी अपक्ष लडोवपाचेच थारायला. तशेंच भाजपाच्या नांवान बोटां मोडपाचेंय चालू केला. मात अलायन्साचे पिक्चर अजून मेरेन स्पश्ट नाशिल्ल्याचेय दिसून येता. ज्या युतीच्या फाटबळाचेर भाजपा आड जिल्लो पंचायत वेंचणूक लडोवपाचे आशिल्ले तेच पक्षाचे कार्यकर्ते एकामेका आड उमेदवाराचे अर्ज दाखल केल्ले दिश्टी पडटा. देखून आप पक्षान जिल्लो पंचायत वेंचणुकेत स्वतंत्र लढो दिवपाचो योग्य निर्णय घेतला. पूण आतां ह्याच वेंचणुकेत अशें मागीर 2027 कितें काय फकत हे एकामेकाची मतां फोडपाचें राजकारण चल्लां. हे कुवाडे आतां 17 दिसांनी सुट्टले. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. उत्तर गोंयांत 7 आणि दक्षिण गोंयांत 5 मेळून रेव्होल्युशनरी गोवन्साच्या 12 ZB उमेदवारांची पयली वळेरी जाहीर जाली. RGPन अलायन्सा कडेन युती विशीं चर्चा करिनासतना पयली वळेरी जाहीर केला अशी माहिती सुत्रां कडल्यान मेळटा. मजगती आप पक्षान जिल्लो पंचायत वेंचणुकेक स्वतंत्र लढो दिवपाचो योग्य निर्णय घेतला अशें गोंय आपाचे मुखेली अमित पालेकराचें म्हणणें. जाल्यार काँग्रेसीन जाहीर केल्ल्या 11 उमेदवारांच्या वळेरी विशीं अलायन्सा कडेन चर्चा करप म्हत्वाची नाशिल्ली. आमी सगळ्यांक एकठांय दवरपाचो यत्न करतात, पूण कांय जाण आमच्या मदीं फूट घालपाचो यत्न करतात अशें गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकराचें म्हणणें. भाजपाक हारोवपा खातीर काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड आनी RGP जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर एकठांय आयिल्ली. मात उत्तर गोंयांत 7 आनी दक्षिण गोंयांत 5 मेळून रेव्होल्युशनरी गोवन्सान 12 ZB उमेदवाराची पयली वळेरी जाहीर केली. RGPन अलायन्सा कडेन युती विशीं चर्चा करिनासतना पयली वळेरी जाहीर केला अशी माहिती सुत्रां कडल्यान मेळ्ळा. खास करून हणजुणा, सांताक्रूज आनी शिरोडा मतदारसंघात अलायन्सांनी वेंचणूक लडोवपाची मागणी केल्ली. मात ह्या मतदारसंघात RGPन आपले उमेदवार रिंगणात देंवयल्ल्यान RGP जिल्लो पंचायत वेंचणूक स्वता लडोवपाची आसा काय कितें असो प्रश्न सध्या निर्माण जाल्लो आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. शिरसय थिये वाठारात कार आणि मोटरसायकली मदीं भिरांकूळ अपघात जालो. म्हापशा सावन थिये वाठारात येवपी कारीन अस्नोडेच्यान येवपी मोटरसायकल चालकाक नेटाचो धपको दिलो. हाका लागून मोटरसायकल चालकांक गंभीर दुखापत जाल्या. तांकां उपचारा खातीर म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत भरती केला. कोलवाळे पुलिशेन ह्या अपघाताचो पंचनामो केलो. नवलो पळय HR गाडी तो फुल स्पीडीन आमकां सगळ्यांक ओवरटेक करीत येयला. विदाउट इंडिकेटर तेणी डायरेक्ट गाडी भितर घेतला आनी फुडल्यान 2 व्हीलर घेवन मावशे चेडो येतालो. तेजे हाडलो तो धपको दिलो तेणी. अरे लागला ताका चड? लागला तेच्या तोपार फुटला, तो हात सुटलाय तो आनी चोपन पांयांक बी लागला हेच्या. शिरसय पडटा हो. शिरसय हो एवटेतल्यान येयला डायरेक्ट भितर येयला तो विदाउट म्हणजे इंडिकेटर म्हापशेच्यान मागच्याच्यान येयला तो डायरेक्ट येयला पळय हायवे वयल्यान तो रायट सायडीन भितर घेतालो. म्हणजे सायड लायट बीन काय मारूंक ना, स्पीडीन आहलो. फुल स्पीडान फुल टायर्ड आहा तो ड्रायव्हर. टायट आहा? दोग जाण आहले स्पॉटार. एकटो सायडीन पडले तो नाच जालो हांगा. आमी एम्बुलन्सीन ताका घालता आमचो. ओके. आणि हो आलो तो फुल टायर्ड आहा. त्या खातीर मेडिकलाक आमी बांबोळे हितून एम्बुलन्सीन घालून येला. आमचो एकटो इंजर्ड आहा 2 व्हीलर वालो. हो जो गाडी चलोवपी आहा पळय तेका येला गाडीन घालून तो पळत म्हणून. आमी तेका कोण वळखना. तो अस्नोडच्यान ते कांसा बुडयला पेट्रोल पंपार वयतालो HP पेट्रोल पंपार. कामाक वयतालो काय? तो कामाक आसलो, कामाक सुटलेलो. घरा वयतालो? ना तो पेट्रोल पंपार तेच पेट्रोल पंपार पयलीं पासून थंयच घालता पेट्रोल तो त्याच पंपार वयतालो. फाटल्या वर्साच्या काळात राज्यात 891 भुरग्यांनी शाळा सोडली.
891 374 किशोरवयीन चलयांचो आस्पाव आशिल्ल्याचे केंद्रीय बायलां आनी बाल कल्याण राज्यमंत्री सावित्री ठाकूर हांणी राज्यसभेत दिल्ल्या लेखी प्रश्नाच्या जापेंतल्यान ही म्हायती उक्ताडार आयला. स्थलांतरण, आर्थीक परिस्थिती, सान पिरायेचेर येवपी घरच्यो जबाबदारी ह्या कारणांक लागून भुरगीं शाळा सोडटात अशें ह्या अहवालांतल्यान स्पश्ट जाता. राज्यात फाटल्या 5 वर्सांत 891 भुरग्यांनी शाळा सोडल्यात. हातूंत 374 किशोरवयीन चलयांचो आस्पाव आशिल्ल्याचे केंद्रीय बायलां आनी बाल कल्याण राज्यमंत्री सावित्री ठाकूर हांणी राज्यसभेत दिल्ल्या लेखी प्रस्नाच्या जापेंतल्यान उक्ताडार आयला. स्थलांतरण, वायट अर्थीक परिस्थिती, सान पिरायेचेर येवपी घरच्यो जबाबदाऱ्यो ह्या सारकिल्ल्या हेर कारणांक लागून भुरगीं शाळा सोडटात अशें ठाकूर हांणी म्हटलां अशें कळटा. भुरग्यांनी शाळा सोडची न्हय तशेंच अर्थीक स्थिती वायट आशिल्ल्या भुरग्यांक शिक्षण घेवपाक प्रोत्साहन दिवपा खातीर केंद्र सरकारान गोंया सयत सगळ्या राज्यांनी समग्र शिक्षा अभियान सुरू केला. ह्या अभियाना खाला विद्यार्थ्यांक फुकट युनिफॉर्म, पाठ्यपुस्तकां, येरादारी भत्तो दितात. ते भायर तांच्या खातीर तात्पुरती हॉस्टेलां उबारतात अशेंय मंत्री ठाकूर हांणी दिल्ल्या जापेंत नमूद केलां. शाळा सोडपी भुरग्यांची आंकडेवारी 2021-22 ह्या वर्सा वट्ट 98 भुरग्यांनी शाळा सोडली. हातूंत 35 किशोरवयीन चलयांचो आस्पाव. 2022-23 253 भुरग्यांनी शाळा सोडली. हातूंत 120 किशोरवयीन चलयांचो आस्पाव. 2023-24 ह्या वर्सा 196 भुरग्यांनी सोडली शाळा. हातूंत 88 किशोरवयीन चलयांचो आस्पाव. 2024-25 ह्या वर्सा 148 भुरग्यांनी सोडली शाळा. हातूंत 59 किशोरवयीन चलयांचो आस्पाव. 2025-26 196 भुरग्यांनी सोडली शाळा. हातूंत 72 किशोरवयीन चलयांचो आसा आस्पाव. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कारापूर कोळशाकात ह्या गावात रावपी वासंती सालेलकर ह्या बायलेक शॉक लागून दुबावीत मरण आयिल्लें. ह्या नदी लेगीत तिचेर अशाच तरेचे जीवघेणे हल्ले जाल्यात खंय आनी हे मरण सैमीक न्हय जाल्यार हो घातपात. वासंती फक्त लँड माफियांचे बळी जाल्या असो दुबाव गाकुवेद आनी हेर कांय समाज वावुरप्यांनी उक्तायला. ह्या घडणुकेचो निशेध करपाक आनी सरकाराक दाखोवन दिवपा खातीर वासंतीच्या घरा कडल्यान ते दिवचले पुलीस स्टेशना मेरेन मशाल मोर्चा काडपाची शिटकावणी गाकुवेद आनी कांय हेर समाज वावुरप्यांनी दिल्या. कारापूर कोळशाकात ह्या गावात रावपी वासंती सालेलकार ह्या बायलेक शॉक लागून दुबावीत मरण आयिल्लें. मात हातूंत घातपात आसतलो आनी हो लँड माफियांचो बळी आसा असो दुबाव गाकुवेद आनी समाज वावुरप्यांनी उक्तायला. वासंतीचे जमनी खातीर बऱ्योच खटपटी चालू आशिल्ल्यो. ह्याच दिसांनी तिचेर 2 फावटी जीवघेणे हल्ले लेगीत जाल्या खंय. ते खातीर तिणें कांय NGO कडल्यानय मदत घेतिल्ली, पूण तिका सरकारा कडल्यान कसलीच मदत मेळूंक ना. हे सगळे आदिवासींच्यो जमनी बळकावपाचे एक मोठे षडयंत्र आसा. हाजोच निशेध करपाक आनी सरकाराचे दोळे उक्ते करपाक येता ते आयतारा मरण आयिल्ल्या वासंतीच्या घरा कडल्यान ते दिवचलच्या पुलीस स्टेशना मेरेन हो मशाल मोर्चा काडटले असो निर्णय गाकुवेदा सयत समाज वावुरप्यांनी घेतला. वासंती सालेलकरांक जे त्रास जे काही समाज घटकांनी दिला, काही कॅपिटलिस्टांनी दिला, ताची इन्क्वायरी जावंक जाय. जो कोण त्रास करतालो, जे कोणी अटॅक तिचेर पयलीं केल्ली तांकां अरेस्टूय जावंक जाय. आनी ह्या घटनेचो निशेध म्हणून आमी वासंतीच्या घरा कडल्यान ती बिचोले पुलीस स्टेशन, आमी अख्खे गोंयभरचे आमचे जे एक्टिविस्ट आसा तांकां उलो मारता. जेंकां दिसता की गोंय आमचें उरपाक जाय, साबूत उरपाक जाय, अशा लोकांक उलो मारता इरिस्पेक्टीव ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज की तुमी येवचे. आमी एक मशाल मोर्चा वासंती सालेलकरांच्या घरा कडल्यान ती पुलीस स्टेशन, बिचोले पुलीस स्टेशन आमी प्लॅन आउट करता. आमी सरकाराक इतलेंच सांगूंक सोदता की आमचो मोर्चा तुमकां जाग हाडपाक आसतलो की खंय तरी दिसता की सरकार न्हिदलेलें आसा आनी हे भूमाफिया जे गोंयांत जे चल्लां आपल्या प्रकरणां, आयज डेली आमकां एक इन्सिडंट पळोवंक मेळटा. कोणाचेर अटॅक जाता, कोणाची मर्डर जाता आनी कोणाचेर सस्पिशियस डेथ जाता. हे खंय तरी फुलस्टॉप पडोवंक जाय आनी हे जर फुलस्टॉप पडटलो जाल्यार सरकाराक जाग हाडची पडटली. खरें तर जेन्ना एक बायल अशी गांवांतली किंवा ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतली जेन्ना असो तिची अन्याय जाता जाल्यार ही पयली जबाबदारी उरता सरकाराची किंवा त्या लोकल एमएलएची. कितें म्हणून की बाबा रे ती झगडटा, तिचो कितें तरी अडचण आसा, तिका प्रोटेक्शन दिवपाची. तिचेर टोटल 3 वेळा अटॅक जाले. एक तर तिच्या पांयाचेर सुर्य मारून तिचे रक्त बोंबाळ केल्लो, कुडके उडयल्ले. एक तर तिच्या पांयाचेर हाताचेर रॉड मारून तिका मोडलेली आसा आनी एक तर तिचे स्कूटर तिका मोडून उडयल्ली आसा. तिच्या घराचेर दीस रात गुंडा भोंवतात आनी तिका रातची दारां धोडयतात. म्हणून तिणें कदाचित ती लोखणाची दारां ती यूज केली आसतली. सो इतलें सगळें घडलां आसा आनी वेळोवेळी तिणें वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांनी कंप्लेन्स केल्ली आसा.
आता इतलें घडटा आसून सुद्दां हे सरकार आनी हे स्थानीक प्रशासन तिका कांय सपोर्ट मेळना आनी पयर तिची भयण जी हितूंतल्यान काल्या निमित्तान आपल्या दुसरे भयणी कडेन गेली तेजो फायदो घेवन ह्या गुंडांनी तिचेर अटॅक केला आसतलो हें सारकें आमकां 100% दिसता. फाटली पार्श्वभूमी पळयत आनी जमनीचो इशू पळयत जाल्यार हो तिचो घातपात केला अशें आमकां दिसता. स्टेटमेंट दिया, हांकां दाखोवन दिया की हे असले उपकारचले ना, हे आमचे गोंयकारांचेर, आमच्या फुडच्या पिढयेचेर, आमच्या जमनीचेर, आमच्या वातावरणाचेर हल्लो केल्लो आहा ह्या बीजेपी पार्टीन. हे मरण, वासंतीचें मरण, उमाकांत खोटाचें मरण, क्लियर केसीस आसा पॉलिसीज गव्हर्नमेंटाच्यो जाग्या रिलेटेड, फुल्ली तांकां इन्व्हेस्टमेंटाच्या नांवान गोंयच्यो जमनी विकपाच्यो, धंद्याक लावपाच्यो, हे सगळे प्रकरण. आनी ही मरणां जी गोंयांत जाता ती गव्हर्नमेंटाच्या फॉल्टी पॉलिसींक लागून, लँड रिलेटेड लागून. सरकारा कडेन मागता वासंती सालेलकराचे पोस्टमॉर्टमाचो रिपोर्ट इमिडिएटली रिलीज करचो. तुम्ही कितलेय सांगले नॅचरल डेथ, शॉक लागून मेली, मानपाक खूप कठीण जातले लोकांक. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. सोनसडो कोयर प्रक्रिया प्रकल्प कांय वर्सां जाली बंद आसा आनी हाका लागून वोलो कोयर काकोडो जाल्यार सुको कोयर जो आसा तो नेसाय प्रकल्पांत आनी सिमेंट फॅक्टरीत धाडून दितात. मात सॅनिटरी पॅडां आनी डायपर ह्या सारकिल्लो जो कोयर आसता तो कुणय प्रकल्पांत धाडटात आनी तो कांय म्हयन्या सावन हे धाडप बंद केलेलें आसा. हो कोयर सोनसडो कोयर प्रक्रिया प्रकल्पाच्या संरक्षण वणटीच्या कुशीक मारून दवरिल्लो आसा. हाका लागून पर्यावरणाक धोको निर्माण जाता असो हुस्को कांय थळावे करपाक लागला. हो कोयर धाडप बंद कित्याक केला, मडगांव पालिका करता तरी कितें असो प्रश्न सावयो कुतीनून उप्रासला. आमकां म्युनिसिपालिटी कडेन विचारपाक जाय की मडगांव म्युनिसिपालिटी करता कितें. समजला तुवें सांगलें तशेंच वेट वेस्ट काकोरा वयता, ड्राय वेस्ट नेसे वचून थंय सॉर्ट आउट जाता, हार्डली आनी थिंग हांगा जाता. आमचो पार्किंग लॉट ती सुद्धा करता. सांग एक्झाम्पल दिता तुका, आज बजेट सुद्धा चीफ ऑफ प्रायवेट चार्टर्ड अकाउंटंट करपा आसा. सो फायनली म्युनिसिपालिटी करता कितें. आतां हें जें आसा सॅनिटरी पॅड्स आनी जे डायपर्स बी तसले वेस्ट आसा पळय तो कुंडाय वयतालो. सो कुंडाय धाडटाले ते आज केल्ले ते वचना आनी सामको हें पडलो, राश पडला आनी वयल्यान हें दापतात माती घालून. समजो एक पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक हें खबर आसा हें कितें चलता तें हांगा. इज पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड मॉनिटरींग हो आमकां प्रश्न करपाक सोदता. सो इज दीस पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड किपींग अ टॅब ऑन वॉट इज हॅपनिंग हियर. समजलें. आतां तूं हे भाशेन दामपा खातीर तूं माती घालून डिस्पोज करपाचो म्हणजे एक टायमार सॉल्व जाल्ल्या भाशेन दाखोवपाक सोदता. हें टोटल फ्रॉड म्युनिसिपालिटीचो हें चलता तें. आतां ते कित्या लागून कुंडय वचना ते व्हडले प्रश्न जावन आसा. कित्याक आमकांय दुसरे भाशेन आयकूं येता की कितें तरी हें जाय आहा म्हणटा, पेमेंटाक कितें तरी इश्यूज आहा म्हण. समजो कोणाक कितें तरी जाय फायदो जाय अशें कितें तरी जायत भाशेन आमकां आयकूं येता. आमकां कन्फर्म सोर्सीस ना पूण अशें तरी दिसता. कित्याक जेन्ना एक दिल्लो आसा, एक सायट दिल्ली आसा कुंडय हे सगळें थंय वचून डांप करपाक, आय मीन डिस्पोज करपाक सायंटिफिकली, जाल्यार म्युनिसिपालिटींतल्यान थंय वचना. कित्याक टॅक्स पेयराकडे पयशे घेता ते गार्बेज मॅनेजमेंट म्हणून कांयच करना मॅनेजमेंट, टोटल मिसमॅनेजमेंट. इन्क्वायरी मागता हेजेर हाव दे हॅव डिस्पोज इन दीस मॅनर. चेअरपर्सन नंबर 1 आसता की स्टेटमेंट दिवपाक प्रेसाक की अशें चलता तशें चल्ला म्हणून. फायनली तेंच सांगपाक जाय आतां हे प्रकरण काय म्हणून तेजेर इन्क्वायरी जावपाक जाय सांगपा म्हणून. इट्स अ टोटल हे मिसमॅनेजमेंट आनी एब्यूज ऑफ नॉर्म्स गायडलायन्स फॉर डिस्पोजिंग ऑफ सच वेस्ट. ओमकार हत्तीचो बंदोबस्त करपाक रान खात्याक अपयश आयला. ओमकार हत्ती निगळे पोरसकडे ह्या वाठारात सध्या धुमाकूळ घालपाक सुरवात केलेली आसा. एका दिसा पयलीं ह्या ओमकार हत्तीन गाडयांची लेगीत बरीच नासधूस केल्ली. ह्या हत्तीचो बेगोबेग बंदोबस्त करात अशी मागणी आतां थळावे करपाक लागल्या. राती कितल्यांक येयलो हत्ती? 8 पावलो. आनी कितें कितें खाल्ले तुमचे? येयलो तर हांगा केळी आसलेले ते केळी एक खाल्ले. आतां म्हटलं वयतलो परत रिटर्न सायडीन गेलो परत येयलो. परत रिटर्न कितल्यांक येयलो? सोमतो 5 मिनटांनी. आनी आतां खंय गेला? आतां तो आमच्या घरा फाटल्यान सायडीन खंय तरी आवाज येता तडा करून. म्हणजे चालूच आहा. हय तेणें फाटल्यान मानेचे बेड आहा ते उडयले.
कोलवा दर्यादेगेर भटक्या सुण्यांचो वावर खूप वाडला आणि ह्या भटक्या सुण्यांक लागून दर्यादेगेर येवपी पर्यटक जे आसा तांच्या जिवाक धोको उप्रासला. ह्या विशीं पर्यटकांनी हुस्को उक्तायला. भटक्या सुण्यांचो वावर वाडिल्ल्यान पर्यटकांच्या सुरक्षेचो प्रश्न उप्राशिल्लो आसा. तशेंच हाका लागून दर्यादेग पर्यटनाचेर परिणाम जावं येता अशें कांय पर्यटक सांगपाक लागल्या. कोलवा दर्यादेगेर भटक्या सुण्यांचो वावर वाडला. ही सुणी पर्यटकांचेर तशेंच थळाव्यांचेर हल्लो करतात. भटक्या सुण्यांचो वावर वाडिल्ल्यान पर्यटकांच्या सुरक्षेचो प्रस्न उप्रासला. हाका लागून दर्यादेग पर्यटनाचेर परिणाम जावं येता अशें पर्यटकांनी उक्तायला. तशेंच भटक्या सुण्यांचेर नियंत्रण हाडपा विशींचे नेम सारके चालीक लावना अशें पर्यटकांचें म्हणणें. भटक्या सुण्यांचो प्रस्न सुटावो करचो म्हूण थळाव्यांनी संबंदीत प्रशासना कडेन मागणी केल्ली. मात अजून हो प्रस्न सुटावो जाल्लो ना अशें कळटा. भटक्या सुण्यांचो प्रस्न सुटावो करचो म्हूण पर्यटकांनी मागणी केल्या. I come to Kolva beach every day. Now I live in Majorga, but I like this beach. That's why I come here every day. There are a lot of dogs. Really, I like dogs. I don't want them to kill. I don't want this. But there are a lot of them, and not every people love them. One of the dog bit me in my finger and in my leg. I don't know what to do. And the Boomerang team helped me. They drive me to the hospital. I got injections, and later I will have to do one more injections. What else? This beach is good, really good, but two problems: dogs and sometimes smell from the fish. I don't want that anyone kills these dogs. Maybe some shelter, maybe someone who help them, because I like dogs very much. I really like them. This must not be dogs, because any people afraid of them. Some people could be bited by them. That's not okay, I think. I want the government keep away the dog from the beaches, because a lot of people afraid of the dog, and the tourists must be in safety. And it will be great then if government could organize a shelter for dogs. I don't want them to kill. I love dogs, but the dogs must be on beaches. They must be in shelters and in houses with their owners. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग मळकर्णेकार. केंद्र सरकाराच्या मनरेगा योजना खाला गोंयांत आतां मेरेन नोंदणी जाल्ल्या कामगारां मदीं 18 दिव्यांगांचो आस्पाव आसा. ह्या येवजणे खातीर केंद्र सरकारा कडल्यान 4 वर्सांत गोंयाक 9.67 कोटी निधी मेळ्ळा अशें केंद्रीय ग्रामीण उदरगत राज्यमंत्री कमलेश पासवान हांणी लोकसभेत दिल्ल्या जापेंतल्यान कळून येयला. गांवगिऱ्या वाठारांतल्या दर एका फामिलीक काम दिवन तांची आर्थीक नदरेन उदरगत करपाच्या हेतान केंद्र सरकारान मनरेगा ही येवजण सुरू केल्ली. केंद्र सरकाराच्या मनरेगा म्हळ्यारूच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी येवजणे खाला राज्यात आतां मेरेन नोंदणी जाल्ल्या कामगारां मदीं 18 दिव्यांगांचो आस्पाव आसा. फाटल्या 4 वर्सांत ह्या येवजणे खाला गोंयांक केंद्रा कडसून 9.67 कोटी निधी मेळ्ळा अशें केंद्रीय ग्रामीण उदरगत राज्यमंत्री कमलेश पासवान हांणी लोकसभेत दिल्ल्या जापेंतल्यान कळून येता. गांवगिऱ्या वाठारांतल्या दर एका फामिलीक काम दिवन तांची अर्थीक नदरेन उदरगत करपाच्या हेतून केंद्र सरकारान मनरेगा येवजण सुरू केल्या. गांवगिऱ्या वाठारांतल्या दर एका फामिलींतल्या सदस्यांक वर्सांतल्यान किमान 100 दिसांच्या अकुशळ रोजगाराची कायदेशीर हमी ह्या येवजणे वरवीं दितात. 18 वर्सां पुराय जाल्ले आनी गांवांत रावपी खंयचोय नागरीक ह्या येवजणे खातीर अर्ज करूं शकता. अर्ज केल्ल्यांक 15 दिसां भितर रोजगार मेळपाची हमी आसता. फाटलीं कितलींशींच वर्सां जालीं गोंया सयत देशांतले कोट्यांनी नागरीक ह्या येवजणेचो लाव घेवन स्वताची अर्थीक उदरगत साध्य करतात. मनरेगा खाला गोंया सयत देशभरांतल्या 14,875 दिव्यांगांनी नोंदणी केल्या. हातूंत गोंयच्या 18 जाणांचो आस्पाव आशिल्ल्याचे केंद्रीय मंत्री पासवान हांणी दिल्ल्या जापेंतल्यान कळून येता. फाटल्या 4 वर्सांत मनरेगा येवजणे खाला राज्याक मेळिल्लो निधी 2021-22 3.70 कोटी, 2022-23 0.88 लाख, 2023-24 5.5 कोटी, 2024-25 0.4 लाख.
ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. हे आशिल्ले आवाज गोंयचो हे बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भूमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाजे खातीरच गोमंतक वाचता.